देवाक पयलींचो ते रार्गां, कित्याक देव खंयचे वाटेन आमकां व्हरता, कसलो वावर दिता ते आमी नकळो. पूण जेन्ना आमी देवाक आमच्या जिविताचें दान करतात तेन्ना देव आपल्याक जाय ते भाशेन आमकां चलयता. कॅथिड्रल चॅप्टर हाचो कॅनन जो म्हणल्यार व्हडपण न्हय, मागण्यांतल्यान इगोर्जेची आनी देवाची पोरजेची सेवा करप हो पयलो भाव. मागण्यांची सेवा, मागण्यांतल्यान देवाक लोकांक उबारप आनी लोकांक देवाची बेसांवां जोडून घेवप हो आमचो पयलो भाव, मुखेली भाव. हेर भावर आसा दोगडे बारीक बारीक सगळे सांगूंक जावचें ना, पूण हो आमचो मुखेली भाव. आनी ह्याच खातीर दर आयताराक खरीच मीस आमी सगळे कॅनन एकठांय जावन दावरांचेर हांगासर करता आनी लोकां खातीर आमी खरीच भशेन त्या मिसांत आमी मागता. त्याच बरोबर निमाण्या शुक्राराकूय आनी आमचे पास्कांचे त्रिदोम आसा तातूंत खरीच भशेन भांटो घेवन ह्या दोबाज्याक म्हणल्या भशेन आमचो तेंको आमी कॅनन्स कशे उदीक तेंको आमचो दितलो आनी तो दोबाजो उदीक बरो जावंक आमचो कायदो. ह्याच निमित्तान हे आयज आमचे देव दिता तें देणें आमी मानून घेता आनी देवाच्याच आदारान जो वावर तो आमचेर घालतलो, खरीच मागण्यांचो भाव, तो पवित्र आत्म्याच्या आदारान उदीक बरो करून आमी चलूं, ताचोच आदार आनी सगळे आमचे पोरजेचो आदार, मागण्यांचो आदार आमी मागता. आमचे मोदें आसा आमचे वडील आर्सेबिस्प कार्दिया, आमचे मोदें आसात दुसरे यादनीक आनी सगळे कॅनन्स, वेगवेगळ्या गोरांतले, फिरगोजांतले, केंद्रांतले ते हांगा आयल्यात. आमचे मोदें आसात जीं फिरगोजांनी पाद्री बरोबर, लोकां बरोबर वावुरतल्यो, माजरी थोड्यो. आमचे बरोबर आसात आमची बाबार्थी, तुमी सगळीं जीं फिरगोजांतलीं आयल्यान उदीक करून. थोडीं स्ट्रॉंग कॉन्टिंजंट्स आमच्या नव्या कॅनन्सांची. तुमच्या आसण्या वरवीं हांगासर सगल्या उदीक करून आमच्या उद्योगशाच्या दोन प्रांताच्या ही मांदावळ आनी ही रीत सेवा धर्मीक 2 वरांची खरेंच एक कुडपेचो सयेक जालो. इट बिकेम अ व्हेरी मिनींगफूल मोमेंट ऑफ ग्रेस. आनी हें सांगतना न्हयच तुमचो उगडास केला, पूण जीं कोण पोड्ड्या फाटल्यान वावुरतात, जायतीं हान कॉलेजींतलीं, दुसरीं दोर्जिणीं तीं वावुरतात. आमचीं नेस्पां सटासट 3-4 दिसां मदें करून दिवपाक ताणीन आमकां सोंपें केलें. म्हज्या मोगाल भाव भयणीनो, निकतीच आमची एक रीत जाल्या इंडक्शन ऑर इन्स्टॉलेशन सेरेमनी ऑफ द न्यू कॅनन्स. ते जाण नवे कॉनेगूस वेंचून काडल्या. बीस सायबान आमकां नुमायल्ल्या आनी हो काबीद आसा पळय तो, जाका आमी म्हणटा चॅप्टर ऑफ द सी कॅथिड्रल, तांणी आमची 3 जाणांची नांवां सुचयलेलीं आनी बीस सायबान ती मानून घेतली आनी आयज आमकां ही जुट्टी फाव जाली. देवाक आमी अर्घ दिता, दिनवासता. आमचें काम चड करून पत्मीक काम, पवीत मिसाची भेटेन वांटो घेवंक, सकाळचे मागणें करूंक बरोबर दुसऱ्या कॉनेगूस ऑर कॅनन्स तांच्या सांगता. हें देवाचें देणें आमकां फावना तें, पूण देवान आमकां दिलां व्हडल्या काळजान. म्हणटकूच आमी चड आनी चड दिनवाशी. ही सेरेमॉन सुरवातेकूच जाली मिसाचे भेटे आदी 10 वरांचेर. बीस सायबाक आमी त्या गायनी एक कोडे रावन ताच्या मुखार दिमी घालून आमी एक प्लेज केला. प्लेज आमचो पाप सायबाक, मागीर आमच्या गोंयच्या बीस सायबाक आमी कालते रावतल्या आनी हो वावर आमच्या हातान घातला तो विस्वाशीपणी पाळटल्या. तेच भाशेन आमची चॅप्टराची स्टॅट्यूट्स आसा तेवूय बी नेम आनी कायदे आमी विस्वाशीपणी पाळटले म्हणून आमी दिनवाशी ह्या कबिदाच्या प्रेसिडेंट फादर अल्फ्रेड वाज आनी ताचे सांगाता वावुरताले. तांणी आमची नांवां सुचयलीं आनी आमकां हें भाग फावो जाली. म्हणटकूच आमकां व्हड खुशालकाय भोगता
आनी आमचो गोंयचो लोक आसलो आजीर आमी वावर करता हांव कांदेलार कपेलान वावर करता कांदेलार ह्या विभागांतलीं जायतीं जाणां भाव भयणां आसलीं चड आनी चड तांकां बरें मागता आनी हो न्यूज हो हे शेअरिंग जें हांव कोत्ता प्रुडंट ह्या चॅनलाच्या पळोवणाऱ्यांक हांव चड बरें हांव दिता देव बरें करूं. पवित्र सातोडो कातोलीक पवित्र सभेक हो एक म्हत्वाचो आनी भोव लागशिल्लो काळ. ह्या काळान सगळे भावार्थी जेजू बरोबर एक लागशिल्ल्यान यात्रा करतात. जेजूच्या निमण्या 3 दिसांनी ह्या दिसांनी पयले म्हळ्यार जेजूचो मोग समोर उबून हो मोग जेजून कितलेच तरेन दाखयलो. आपलेच देणे दिले, मिसाची भेट केल्ली, याज्ञिकपण स्थापले, पांय धुले, सेवा केली आनी मोगाची आज्ञा आमकां दिली. हो मोगाचो करार जो तो निमण्या ब्रेस्ताराक घडटा, पवित्र ब्रेस्ताराक घडटा, हो निमण्या शुक्राराक हो करार मोडटा. कित्याक थंय जेजूची मोडणी जाता आनी जें कितें ताणें निमण्या जेवणार केलें तें कुर्सारके भाशेन सुकुर्णायक पावता. आनी थंय मनशाचे नदरेन कडेन तो हारलो पूण देवाचे नदरेन तो हारूंक ना. देवाचे नदरेन तें जैतूच कुर्सार वयर ताका चडयला, मनशांक ताका कुर्सार केडयला पूण देवाचे नदरेन ती सुदरा. थंय तानूच ताची मोहिमा आनी ती कुर्सार ताका देंवयलो खरो पूण फोंडाचें दार सोडून तो मोहिमेन पुनर्जीवन जालो. ही समोरुमणी आमी मागीर आयतारा दीस करतल्या. पूण शुक्रार आनी आयतार हाचे मदीं सोनवार उरता. ह्या सोनवाराक आमी ओगेपणाचो दीस म्हणटा. हो रित्या फोंडाचो दीस, एम्प्टी टोम. कित्याक हातूंत तो फोंड रितो खरो पूण तें रितेपण पलकेपण न्ही. जेजूच्या आसण्या थंय आसा, जेजूचे पुनर्जीवनपणाची मोहिमा थंय आसा आनी देखून ही मोहिमा सोदचें आनी तातूंतल्यान आमी जेजूक भेटचें हे फोंडाचें रितेपण. तें सोदूंक आमकां ओगेपण जाय. देखून तो दीस पवित्र सभेचो ओगेपणाचो दीस. हातूंतल्यान जे जेजूक भेटटा आनी जेजू पवित्र सभेन आमकां भेटता. फादर आतां होली विकान लोकांनी कितें करचें ह्या होली विकांनी कशें कितें? ह्या पवित्र सातोड्यान दर एका भावार्थ्यान जें कितें जेजून केलां तें अदीक समजूंक आनी तांणी करूं. मोगाची आज्ञा तांणी जीव कुर्साचे मोडणींत आपली मोडणी तातूंत वांटो घेवंक आमकां सगळ्यांक जिवितांत आगोडे आसात. आमचें जिवीत जायते फावट मोडून येता. हे जेजूचे मोडणींत आमी समजूं आनी मागीर पास्कांचे आयताराक आमी कुशालकायेन हातूंत वांटो घेवन आमी कुशाल जावं. आमी सदांच दुखांक उडयतलीं न्ही. जेजू जिवंत जाला, आमी ताची कुशालकायेन आमी जिवंत जाला. आयची ही रीत जी आमी केल्या हातूंत ते नवे वांगड्यांक भितर घेवपाची ही रीत. आतां ही रीत आमचे काबिदाचे स्टॅट्यूट्स आसात, नेम आसात, तांचे प्रमाणे ती बसयल्या आनी हातूंत पयलो भाग म्हळ्यार ताणें आपलें मौन दाखयलां. दुसरें म्हळ्यार पवित्र सभेक कालते रावन आनी काबिदाच्या नेमा प्रमाणे आनी परंपरा आसा ती पाडून आपले मुनियारपण चलोवंक तांणी भासावणी दिल्या आनी ते उपरांत मागीर कार्दियाल साहेबान तांकां भितर घेतल्यात आनी आमी सगळ्यांनी तांकां परबीं दिल्या. आमी काबिदाचे वांगडी आमचे काबिदान 15 काय वयर आसूंक जायना. आमी सद्याक 9 जाण आसले आनी आतां आनीक तेग आयल्यात म्हणटूच आमी आतां 12 जाले. म्हणटूच आमचे हे काबिदान आतां आमी 12 वांगडी आसा. ओके. आयज आमचे गोंयचे पवित्र सभेक खरीत खुशालकायेचो दीस. कित्याक आमच्या काबिदाक कॅथिड्रल चॅप्टर आयज तेग नवे उर्बेभरीत वांगडी फावो जाल्यात. फादर पेगादो de Souza, फादर वॉल्टर सा आनी फादर टोनी सालेमा हे ते वांगडी पवित्र काबिदाक कॅथिड्रल चॅप्टराक फावो जावन आमच्या काबिदाचे कॅथिड्रल चॅप्टराचें काम अदीक नेटान मुखार वेतलें म्हूण आमकां खात्री आसा. काबिदाच्या सगळ्या वांगड्यांक रिकरीत भाशेन ह्या तेगा नव्या वांगड्यांक काळजांतल्यान आमची परबीं आनी तांचेर सगळ्यांचेर
देवाचो पोट आशिर्वाद आमी हांव दिता. A very proud moment for all of us here in Goa. Today, the induction of 3 new canons in the Goa Archdiocese, namely Father Leonard Pegat Souza, Father Tony Salema, and of course Father Walter Dissa. All these people have been extremely forward in terms of their service towards the Lord and of course our society here in Goa. I'm very happy as an MLA, also as an ex-student of St. Xavier's College, where during my time in college, Father Walter Dissa was the principal of our institute, and also currently Father Tony Salema is the administrator of St. Xavier's College in Mapsa. So of course to come for the elevation of 2 of our priests that have served in such a prestigious institute of St. Xavier's College, it gives me a lot of great honor and privilege to witness such an event here today, here at Sea Cathedral in Old Goa. I would like to wish all 3 of them all the very best in the future, and may they continue serving the Lord and of course the people in our community of Goa, and of course the students at St. Xavier's College. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.